Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. अगर हमारे प्रधानमंत्री का हर जुमला भारत की पॉलिसी बन सकती है तो उनके मुंह से निकला हर एक शब्द पिक्चर भी बन सकता है. हय स्टानो, मोदीजी सदाच मित्रों मित्रों करतात पळय. आता मित्रों म्हणून एक पिक्चर येवपा. या पिक्चराच्या प्रमोशनाचे कांयच टेन्शन आणि प्रॉब्लेम ना. मोदीजीच्या प्रत्येक सभेक पिक्चराचे आपोआप प्रमोशन जातलें. कित्याक सांग? मित्रों मित्रों. वन थिंग इज शुअर, काँग्रेसवाले हे फिल्म केन्नाच पळोवपा ना. Just imagine. एनिवेज, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत मित्रांनो इन कॅसिनो प्राइड जस्ट इमॅजिन सीझन 5. मित्रांनो, किकी चॅलेंज आता ओल्ड जाली, जाणा हांव जाणा. पण एका मनशाचो व्हिडिओ, लेटस्ट किकी व्हिडिओ तुमकां दाखयना जाल्यार सृष्टिका संतुलन हालू शकता गोंयान. म्हणजे नेचर इम्बॅलन्स जावं शकता. आमच्या गोंयचो अपकमिंग टॅलंट यूट्यूबार जेणे सामको धुमाकूळ घाला तो म्हणजे लेडीज अँड जेंटलमॅन, प्रेझेंटिंग बिफोर यू द अमर बाबू फटास्की. खंयची कार्यावळ करच्या पयलीं खूब तयारी लागता. स्पेशली बॅकस्टेज जे काम चालू असता ते कोणाक दिसना. मेन शो स्टार्ट जावच्या पयलीं बॅकग्राउंडान कितें चलता पळय तेका जस्ट इमॅजिन म्हणटात. आनी काँग्रेसीन हे हमखास. Give that bottle here. Bottle here. 4:30 झाला नाही का अजून? काढू नको. आणायचं नाही. असं गो शिकतो मग. हा तुका पोर्चुगीज शिकयता, तू म्हाका शिकय मराठी. हे मातशें फाटल्यान कॅन्जल उलयता ते आयकपा येता, मातशें डिस्टर्ब जाता. आपल्या पावराचो दुरुपयोग म्हणटात पळय तो हो. ब्लेटंट मिसयूज ऑफ पॉवर अँड पोझिशन बाय प्रतिमा कुतिनो. सी Just imagine. 15 ऑगस्टा दिसा प्रमोद सावंत फ्लॅग होस्टिंग करतलो म्हणून खूब जाणांनी आक्षेप घेतलो. आनी जांकां इजिली चान्स मेळ्ळो तेंच्यांनी कितें केलें? Germany by BJP Chief Amit Shah. Just imagine. श्रावण आता सुरू जाला. म्हयनोभर लोक म्हणजे कितें खावपाचें श्रावणान? कोंबडीची सागोती, चिकन, ती मेन. बाबू बाब, जी गजाल आमी फुडलो म्हयनोभर आमी इसरांक सोदतय तीच तूं आमकां चिकन शागोती, लिंबू उणो, गरम गरम कांदो मारलेलो. इतली टेस्टी आणि बरी. हो मंत्री, आमचो श्रावण ब्लास्ट करपाक उठला. चिकन शागोती खावपाक हांव तुमचे बरोबर. बाबूक बरोबर व्हरांक कांय ना प्रॉब्लेम. पण बिलाच्या टायमार, बील फारीक करच्या टायमार बाबू आजगांवकर पाकिटान हात घालिना. आता तुमकां विश्वास बसना न्हू. आता मी तुमकां सांगता, हयसर येवच्या पयलीं हे कार्यक्रम सुरू जावचे पयलीं बाबून काय केला तर बघा. लाडू आणि चखऱ्यो बऱ्यो फ्रेश दिसतात. नमस्कार, हांव मंत्री. 10 लाडवाची पाकिटां व्हरतलो म्हणजे व्हरतलोच. पैसे बिशे कांयच मेळचे ना. अगो 10 पाकिटां आल्यांची कापां पॅक कर. पैसे कोण दिता, कोण दिना, हर एक मंत्री हेच करता.
आता बाबू हसूर स्टेजीर शागोती शागोती करतालो आणि मात खाता मात काय भजी. बाबू सामको हाडाचो पॉलिटिशियन, म्हणजे सांगता एक आणि खाता भलतात, म्हणजे काय करता भलतात. पेडण्या अख्खे गोंयान फेमस आहा. चिकन शागोती खंय खावची आला ती पेडण्या खावची पडटात. म्हणजे इतली टेस्टी आणि बरी. बाबू बाबू काय करतय रे बाबा, ह्या काय करतय. Just imagine. मित्रांनो, श्रावण महिनो सुरू झाला. आम्ही श्रावण पाळटा आणि आमकां कोण पाळटा? कोण ना, आपल्या तोंडातून करपाचें. श्रावण म्हयन्यान दर एक जण कस्टमाइज स्टायलीन श्रावण धरता. कोण चिकन आणि तांतयां खायना पण नुस्तें खाता. कोण सामको टोटल शिवराक रावता. थोडे नुस्तें चिकन तांतयां खायना पण हे मात्र उपकारता म्हणटा ते. कितें जाता हे म्हणटा ते कितें ड्रिंक्स मेड ऑफ फ्रुट्स बार्ली एंड ग्रेन्स सो इट इज वेज नो अशें म्हणटा. घोवाचें बरें जावं म्हणून बायलां आयतार पुजतात आणि हे घोव फक्त आयतार फुलोवंक पेटल्या. श्रावण सुरू जावच्या आदल्या दिसा येता ती गटारी. एक अशी परंपरा आसा गोंयान की श्रावण धरता जाल्यार त्या गटारीक फूल जांबोला जावप आसता सामको. पण पुलिसांनी ह्या गटारी दिसा सगळ्यांचे विकेटी उडयल्यान तेंच्यो उमेदी खटारी करून उडयल्यो. Just imagine. थोड्यांक बाबड्यांक काय आयडियाच नासली की कितें चलना तें. ते समजले पुलीस हेल्थ कॅम्प बी करता काय कितें, कसली मशिनां घेवन टेस्टिंग करता कितें. त्या राती खंय 315 चलनां मारली फॉर ड्रंकन ड्रायव्हिंग. लास्ट राती 10 जाता म्हटल्यार पुलीस खंय आल्कोहोल टेस्टी घेवन विटले आणि लास्टाक घरा गेले. थोडे पुलीस खंय वासानूच अर्दे जाले. तरी त्या दिसा शुक्रार, शेनवार बी आसलेलो जाल्यार हांव तुमकां सांगता ही ड्रायव्ह करपाक आल्कोहोल टेस्ट IRBची प्लाटुनां हाडची पडटली आसली. पावचे नासले पुलीस. पण वालोर त्या पुलिसांक ही तांच्यांनी ड्राय अंमलात हाडल्या बद्दल हांव खरेंच तांकां म्हणजे आभार मानता, कॉंग्रेच्युलेट करता. पया गोंयकारांनो, डोंट ड्रिंक अँड ड्रायव्ह रे बाबा. ड्रायव्ह अँड गो होम, हॅव बाथ, चेंज युअर क्लोथ्स अँड देन गो वॉकिंग ऑन युअर स्टेशन. घे थोडेशें कम बॅक होम सेफ वॉकिंग. ड्रिंक अँड ड्रायव्ह करूंक जाय. Just imagine. पुलीस अशे वाटेर आमकां आडोवन आल्कोहोल टेस्ट घेता आणि मागीर तानाव मारता. सोरोप येवन गाडी चलोवपाची आमची परंपरा मोडप म्हणजे डेमोक्रेसी घातक अशें एकल्याक दिसलें आणि भर ग्राम सभेक तेणें 2-3 लावन पुलिसाच्या ह्या मोहिमेचो निशेध केला. कितें डेरिंग रे. शी. प्लॅनाचेर तेणें रोड दाखयला. तो रोड 6 मीटर आहा. आमगेले पयलींसून समजता येयले आमगे गांवच्या लोकांक सगळे जाय पंचायत घर न्हय मोडून हिंगा मारलोले. पूण हांव मुगे विचारपाक पळयता मेंबरांक वो तुमगे मेंबरांक ओपिनियन कितें आसा. तूं हिंग मारलो जाय वो थी वयलो जाय. तूं मेंबरां हिंग मारलो जाय. Dauli Sadir Goa has been partly acquired by the owner of about chicken center to carry out illegal activities. Trees are planted on same required land and boundary is demarcated by planting trees. असल्याच मनशांक खातीर मागीर ग्रामसभेची गरम सभा जाता. Just imagine. सोऱ्याच्यो गजाली खूब जाल्यो. आतां उदकाची गजाल करया मातशी. हे म्हादळी आतां म्हादळी पळय केस आहा पळय तितून आमकां एक्झॅक्टली सांगा आमी जिखल्या काय हारल्या. हांव सारको कन्फ्यूज आहा. सगळे कडेन वेगळे वेगळेच वर्जन. पळय काँग्रेस म्हणटा गोवा म्हादई केस हारली. BJP म्हणटा म्हादई केस आमी दणदणीत जिखल्या.
गोवा फॉरवर्ड म्हणटा कर्नाटकाज लॉस इज गोवाज गेन. म्हणजे म्हाकाय कळोंक ना सारकें कितें म्हणपाक सोदता तें. आनी MGP कितें म्हणटा ना, अरे पुला पोंच्यान भरपूर उदक गेले आतां पुरो. तर वॉट इज द स्टेटस ऑफ म्हादई केस? Just imagine. सर म्हादई केसीन आतां आमी गोंया दणदणीत जिखल्या बी अशें BJP बी म्हणटा पळय सगळे. आतां म्हादई केसी आमी जिखल्या अशें म्हणटा पळय. टोटली फॉल्स. टोटली. अशें कित्याक म्हणटा तुमी फॉल्स बीन सर? WRD खातें आतां गोवा फॉरवर्डा कडेन आसा म्हणून. तुमचें आनी गोवा फॉरवर्डाचें बरें ना काय कितें? पळय आयची परिस्थिती नाजूक आसा. आमी आमच्या मुख्यमंत्र्याक गोवा फॉरवर्डाक काड एकदाचो म्हणून पिडीत आसा. कळ्ळें आमकां तें. म्हादई आतां केशीन पळय तो निकाल लागला पळय तितून वाळवंटी नदी खंय चड धोको आसा अशें जाणकार म्हणटात. तेन्ना हो प्रश्न आनी 2-3 म्हयन्यांनी तूं विचार, त्याच्या नंतर ताका व्यवस्थीत तुका उत्तर दिता. 2-3 म्हयन्यांनी कितें आसा सर? विधानसभेची निवडणुका. म्हाका एक सांगा, तुमचें आनी लव मामलेदाराचें पॅचअप जालें? यू जस्ट तूं ओगीच म्हाका कॉम्प्लेन हें करूं नाका. ओके ओके हांव वयता. ओके हांव वयता. कूल या ओके. शे बरें जायना तें. म्हादई उदकाच्या प्रश्नाचेर प्रश्न विचारूंक म्हणून गेलो आनी प्रकरण सामकें आंगार येयलें मरे. प्रकरण आंगार येवचे पेक्षा दिपक आंगार येता अशें जालें आमकां. मागीर केन्नाय पळोवया तो विशय. आतां नाका सद्या खतखत्ता तो. Just imagine. सुभाष बाब, एक गोंयच्या रेव्हेन्यू भितर आतां सद्या कोणाचो म्हत्वाचो वांटो आसा? म्हाका दिसता की गोंयच्या रेव्हेन्यू भितर JTDCचो रोल आनी टुरिजम डिपार्टमेंटाचो रोल अत्यंत म्हत्वाचो आसा. टुरिजम आनी मायनींग ना? गिरीश बाब, गोंयांत टुरिजम वाडोवपाक, डेव्हलप करपाक, टुरिजम बरें वाडोवपाक तुका बाबू आजगांवकराची गरज आसा? गरजूच ना. म्हणजे बाबू आजगांवकरा वयलो राग अजून वचूंक ना तर. तुमची गच्छंती हांव सगळ्या बाबतीन समजूं शकता निलेश बाब. एका वटेन मायनींग हें आनी तुमी अशेंय म्हणूंक शकना की येस टुरिजम इज द ओनली रेव्हेन्यू जनरेटर फॉर गोवा इन फ्युचर. कित्याक तुमी एका मायनींग बेल्टांतले MLA. यू कांट से दॅट. थँक्यू. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विचारता सगळे तरेचे. हें फॉर्मालीन प्रकरण जालां पळय, इज इट FDA मिनिस्टर वर्सीस TCP मिनिस्टर प्रकरण? See, boss, you don't know those things. ओके सेम क्वेश्चन विचारता पण एक डिफरंट वे. हे फॉर्मालीन प्रकरण विश्वजीत राणीन विजय सरदेसायाक ट्रॅप करपा खातीर रचयल्लें प्रकरण हें फॉर्मालीन? जावंक शकता. हांवें तशें म्हटलें जाल्यार मागीर म्हणटाले कावरात असं म्हणटा. तें म्हणजे कोण? तुमचो पक्ष न्ही सर? ऑफकोर्स. BJP न्ही सर? BJP. ऑफकोर्स. आमी अशें आयकलां की नुस्त्यान फॉर्मालीन आसत नासत ह्या खातीर खंय अंदू तुवें श्रावण धरला खंय सामको कडक. खरी खबर? येस. बरें आतां ही जळी स्थळी सगळे कडेन रस्त्या कुशीक आनी सामकें खंय ओपन फील्ड मेळटा थंय गार्बेज पडलेली आहा पळय. ह्या गार्बेजीचें आतां कितें करपाचें? ताका आमी कांय करूंक शकना. बाकी तुमच्या खंय सद्या पक्षान बरोच अनरेस्ट चल्ला खंय. म्हणजे सगळ्यांक भितरच्यान खतखत्ता पण मूग गिळून ओगी रावतात. काय उलयना. म्हणजे हेजेर कितें तुमी अशें उजवाड घालूं शकतात? केन्नाय पक्षाचेर उलया म्हटलें काय हेंचो मायक कोण बंद करता तेंच कळना. दिसता सारकें टायमींग. जालो. आसूं सुभाष बाब आसूं एम्प्लिफायर बी मोडला आसतलो. आसूं कळ्ळें आमकां तें. Just imagine. रवी बाब पैसे खंय आसा? अंडरग्राउंड. हे फोण्या एंट्री मारपाक नवो सर्वीस रोड केला पळय. पैसे घेता पण सर्वीस ना. पैसे म्हटले आनी याद जाली. BJP, MGP आनी आतां गोवा फॉरवर्ड. तेंचें कितें जालें? तेंचे कडेन आसा पैसे. आनी तुज्या कडेन कितें आहा रवी बाब? कॅन्डल. ओ माय गॉड रवी बाब यू आर इनक्रेडिबल जिनियस. कॅन्डल म्हणजे मेण न्हू रे. कॅन्डल म्हणजे मेण. आनी गोंयान पैशाक कितें म्हणटा? मेण.
तुमका काय खबर नासता. Just imagine. तुका कितें दिसता, वी वॉन ओवर म्हादई और वी लॉस्ट ओवर म्हादई? म्हादई आमकां लागना. कॉज आय हॅव कालांगूट, कांदोली एंड पार्रा बीचीस, लॉट ऑफ वॉटर. आमकां साळ रिवर आहा, पण हांव कांय करूं शकना तेजें. Just imagine. हे म्हादईचें उदक कर्नाटका डायवर्ट करीत आसता न्हू सर, सांगिनासतना. म्हणजे केन्ना कनाल बांदीत आनी केन्ना अंडरग्रावंड नाला बांदीत सांगत नजो, कितें कळपाक मार्गूच ना. सगळें छुपे रितीन चलता. तुमकां खबर आहा तें सारकें. पण तुमी सांगा खाशे, म्हाका सांगा, हें सोंपता कर्नाटकाक, हें सोंपता? बरें दिसना तें, म्हणजे ओपन आसूंक जाय. ओपनली म्हणटकूच म्हाका एक उगडास, तुमी ओपनली असेंब्लीन अशें एक स्टेटमेंट केलें की गोंयचो लोक जो फॉरेनाक वता तो थंय संडास धुता अशें तुमी म्हटलें. डीड यू रियली मीन इट सर? डीड यू रियली मीन इट? ना, तशें कांय ना, तशें कांय ना. पण तुमच्या त्या टॉयलेट कमेंटान हजारांनी गोंयकार जे भायर फॉरेनाक काम करता ते दुखावल्या न्हू सर. आतां कोणाक आजकाल मिडिया तुमची खूब जागृत जाल्ली आसा आनी ताका कांय ना कांय सनसनाटीच्यो बातम्यो जाय आसतात. आतां सगळें करून सवरून म्हणजे लास्ट मागीर मिडियाचेर घालपाचें, नेगीक कर और मिडिया पे डाल. आयज गोंयान तुमकां सर मुख्य मुद्दो खंयचो दिसता? नोकऱ्यो हो मुख्य मुद्दो जाल्लो आसा. तरुण मंडळींक नोकऱ्यो तेच जाला न्ही सर. हांगा गोंयान जाय तश्यो बऱ्यो नोकऱ्यो मेळना म्हणून ही तरुण मंडळी भायर फॉरेनाक नोकऱ्यो करपाक वयता. आनी मागीर असले कमेंट्स बीन मागीर ते मातशें रफ फिगर सांगता तुमकां सर. रफ फिगर ऑलमोस्ट 3 लाख गोंयकार आयज गोंया भायर म्हणजे देशा भायर फॉरेनाक काम करता, आपलें पोट भरता. सेल्फ डिपेंडंट शे ते आतां परत सगळे हांगा येयले गोंयान, जाल्यार आमचे कडेन तांकां जॉब्स दिवपाक आसा, मेळटलें, जमतलें? ना, मायन सांगूं नजो. तुमच्यान सांगूं नजो कित्याक सांग? बिकॉज यू आर इन ओपोजिशन. तुमी पावरान असलेले जाल्यार कितें तरी सांगतले जाल्यार म्हाका. आय अंडरस्टँड दॅट. this Vishwajit's exit from Congress, what do you like? That is now a past history. Okay, I'll ask the same question in different manner. विश्वजीत काँग्रेस सोडून BJPन गेलो आनी आतां 2 वर्सां जाय दिली. आयज कितें दिसता तुमकां तेजेर? हें बरोबर न्हू. We know sir, you are like a connoisseur of many things and you like to love many things. तुमकां अशें कोण आवडटा गोंयान सामकें, म्हणजे अशें कोण आवडटा तुमकां चड? गोंयचे कलाकार. वाव. तुमकां जस्ट इमॅजिन कलाकार परेश परब आवडटा? ना. ओह, I knew it. Sir, how was Vijay Sardesai on 15th August at Lohia Maidan? He has done well. Better than Sudhin Dhawlikar at Kranti Maidan? Yes, any day. कोणी सांगो. आज मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, पैसा है. क्या है तुम्हारे पास? है क्या है तुम्हारे पास? माझ्याकडे 80 एक गोरवां आसा हांगा. हैं? माझ्याकडे पोल्ट्री आसा. ये क्या है भाई? आई. आणि शेती आसा आणि बाकी काजू. नाका. नारळ. Just imagine. मिकी पाशेको तसो मरे एक शांत स्वभावाचो मनीस, पण ताका खिजयलो जाल्यार मात तो. आतां त्या दिसा गिरीश चोडणकरान अशें म्हटलें पयलीं प्रेस कॉन्फरन्साक. आता मिकी पाशेको कोण कितले सिरियस घेता ते बाकीचे विचार. मिकी पाशेको हॅज टू बी इन द लायमलायट. मिकी पाशेको त्या हॉला भायर आसलेलो, हें सगळें तो आयकतालो. गिरीश चोडणकर भायर सरतना घे कॉन्फ्रंट्रेशन मरे सामकें आमने सामने. मिकी द ग्रेट मॅन. कित्याक बरें आमगे कोण आयकत बाबा? आमगे कोण आयकत? आम आवाज उठरायचो आम कोण नाही ना. तुमकां जाताले तुमगे आवाज उठायचा बंद करे पहिले. आमगे आवाज शरण करताय आमी. तुम्ही पाहता आज बॉम्ब घालतात. तू सगळ्याक टायम तुमच्या बॉम्ब आणि तुम्ही काँग्रेस बीजेपी
हांव अभिषेक तूं परिकरान मुखार काडलो म्हणटाय लोक म्हणटाय कोण म्हणटाय हिंगा बोवाळ करपाक म्हाका पारेकार लागना म्हाका बीजेपी लागना काँग्रेस कोण लागना मिकी म्हणटा रे आनी बेतके पार्टी न्हू कोण नाका म्हाका मिकी सरकार कडून आतां तुका आता मिकीक इरार कित्याक करूंक जाय आसलो गिरीशाक सांग म्हाका मागीर अशें जाता हें बय अशें जाता मागीर 3 दिसान काँग्रेस पक्षाचे हे काँग्रेस सो कॉल्ड काँग्रेसाचे ऑफिस बेरर थिंग रस्त्यार येतू ते कितू जावन येता ते म्हाकाय कळपाक जाय तेंच्यान दोबऱ्यातान लोक येवन कळ्ळें तुका हे काँग्रेसा धाडावपा काँग्रेसा थिंग धाडायचो. Just imagine. इंडिया इंग्लंडा बरोबर लॉर्ड्स हांगासर दुसरी टेस्ट मॅच हारली. हें आमी नॉर्मली कशें सांगतले कोणाकूय सांगतना अरे इंडिया लॉस्ट सेकंड टेस्ट मॅच एट लॉर्ड्स आमचे बॅट्समॅन कमी पडले रे कोचूय इफेक्टीव ना आनी द रिजल्ट इज शॉकिंग न्ही. पण शशी थरूर कशें रिएक्ट करतलो. वन कांट हेल्प अ फिलींग ऑफ डिसबिलीफ एट द एब्जेक्ट फेलियर ऑफ our much wanted batsmen in England. Their shock, denial, grief and finally a resigned sense of inevitability. But a corner of one's mind hopes that it's just a collective bad dream from which we'll soon wake up. तुमकां कांय कळपाना हांवें कितें बरयलां तें चॅलेंज तुमकां तकली फोडा. शशी थरूर. आता हांव तुमकां सांगता शशी थरूर इफेक्ट म्हणजे कितें तें एक्सप्लेन करता. वॉट इज शशी थरूर इफेक्ट. विजय सरदेसाय आणि फाटी एका सभेक म्हटलेलें की आपूण शशी थरुराक एका फंक्शनाक मेळिल्लो आनी ताच्या बरोबर आपूण एक वरभर गजाली केल्ल्यो. म्हाका एक पयर एवॉर्ड दिलें देशांतलो बेस्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणून त्रिवेंद्रम केरला व्हरून शशी थरुरान म्हाका तें एवॉर्ड दिलें. ताणें म्हाका थंय सांगलें की हांव ताका जस्टिफाय करतालो आमी कित्याक हें केलें आमी कित्याक काँग्रेसीक सोडून बीजेपी बरोबर गेले तें ताका हांव एक्सप्लेन करतालो. शशी थरुराकडे उलयल्या उपरांत विजय हॅज चेंज्ड. म्हादई वर्डिक्ट ही आमची जैत ही इतली सादी गजाल सुद्दां आतां विजय भाई शशी थरूर स्टायलीन सांगपाक लागला. Goa's success is related to Karnataka's failure. If Karnataka is cribbing about the verdict, it means Goa is to be happy about the verdict. By and large, it is that way. No? If you see that one side has to win, then Karnataka has lost. Means Goa has won. आखिर कहना तो यही चाहते हो ना कि हम म्हादई केस जीत गए, वो भी जब गोवा फॉरवर्ड के पास WRD खाते आया है तभी. Just imagine. आणि मित्रांनो आता हो प्रोग्राम हांव हांगाच सोंपयता. चला तर ह्या कार्यक्रमाची भैरवी करूया. हांवूय पयलीं ल्हान आसतना लग्नबाय कातारां म्हणटालो. कालांतरान हांव पुण्या शिकपाक गेलो. दोन ओळी म्हणपाचो प्रयत्न करता. संसारान ठिकाण दोन दिसाचे जिवीत बदलन वेता मनशाचे मुनी सुचिंतात वडपण आपणाचे फकत घरदार नेटोंग फातराचे कोण चिंतात दुसऱ्याक नागोवपाचे थोडे म्हणटात ये आनी ते मोजे ते सगले आमी विसरतले आमचेर फरमोण येतोच मन्नाचे. सो इश्टानो आयचो एपिसोड तुमकां आवडला आसतलो अशी हांव आस्त बाळगितां आनी मागता देवा कडेन की तुमकां सदांच अशें हांसत खेळत दवरचें. जस्ट इमॅजीन पळयत रावा दर आयतारा 7:30 आनी रातचे 10 वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर. तो मेरेन नेक्स्ट एपिसोड येसर हांसत रावा खेळत रावा आनी देव बरें करूं. गूड बाय. थँक्यू. बाय बाय. Just imagine. Just imagine.
Just imagine.